आपणों साहिबा पडला दोमी आवश्यक डोला मोजे आलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को सायबा जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो ते जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरां पोरमणें चलश्यात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी आब्रामाची सोसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूण तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी आब्रामाची सोसोत म्हूण हांव जाणू, तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सोवे देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापाचें आयकलां तें तुमी करात. तांणी ताका प्रतिपाल केलो, आब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आब्रामाच्यो पूत धुवो जाल्ल्यात जाल्यार जें आब्रामान केलें तें तुमी करतली आसल्यात. पूण देवा कडसून आयलोलें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आब्राहमान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. ताणें ताका म्हणलें, कामचारान आनी मी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो म्हणल्यार देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवा थावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच खुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें.